जो मेरेन कोयराचें सेग्रिगेशन आनी प्रक्रिया जायना तो मेरेन कांपालाचेर कोयर उडोवप बंद करपाक मेळचो ना अशें पणजे महापालिकेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिग्सान स्पश्ट केला। नगरसेवकांनी कोयरा विल्याक कांयच हातभार लायिल्लो ना असो सणसणीत आरोपय आयुक्तान बुधवारा महापालिकेचे बसकेंत केलो। बांयगिणीच्या कोयरा विलो प्रकल्पाचो आराखडो सरकारान मान्य केलो तरी हुमकळटा। महापालिका जावन कितलेशेच वर्सां उपरांत महापालिकेक बाय लॉज करपाक आतां मुहूर्त मेळ्ळा। मार्केट विषय जो खूब तेंपा पासून असो पेंडींग आसा आनी खुबशे अश्यो मिटिंगो जावनूय तातूंतल्यान कांय सोल्युशन जावना, म्हणून आमी अशें ठरयिल्लें की हो सगळो आतां जो फर्स्ट फ्लोर आसा मार्केट ताजे जवळ जवळ सगळे सर्वे करून जावं बाकीचे डॉक्युमेंट्स चेक बी करून कंप्लीट जाल्ले आसा आनी आतां फुडें थर्ड फेजीक वचचे पयलीं जावं एग्रीमेंट करूं जाय जावं बाकीचे विशय सॉल्व करूं जाय हाजे खातीर तो आमी ठरयिल्ले आसा की तो विशय मार्केट हो विशय आमी गव्हर्मेंटाक कडेन दिवन तांणी कमिटी अपॉयंट करून ताजे थ्रू तो सॉल्व जावचो। कित्याक हो विशय पेंडींग आसा आनी दुसरें म्हणजे आमकां रेवेन्यू कांय मेळना आनी तिसरें म्हणजे आमची जी लायबिलिटी आसा मार्केटा कडल्यान की बील पेंडींग्स आसा उदकाचे लायटीचे जी 1 कोटीचे वयर गेल्ले आसा। तिसरो विशय म्हणल्यार बांयगिणीचो इम्पॉर्टंट आशिल्लो जो प्लांट येतलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट तो आमी गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे थ्रू GSIDC कडल्यान करपाचें अशें रिजोल्युशन घेतिल्लें आसा। कोलवा दर्यावेळेर कांय पर्यटकांनी लायफ गार्डाचेर हल्लो केलो। तांणी लायफ गार्डाक बरोच बडयलो। लायफ गार्डाक बरोच मार लागला आनी ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चलतात। दोनूय गटांनी एकामेका आड कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या। थळाव्यांनी ह्या घडणुकेचेर निशेध उक्तायला। एकलो ट्युरिस्ट लायफ गार्डा फाटल्यान धांवतालो, आम कावंटराचेर बसून चयला। मागीर तो धांवता धांवता हे सगळे वचून धांवले आनी ताका बरो मारला, तेजे तकलेची एक दांड मारला तकले फाटल्यान। पुलिसान व्हेलो ताका मेडिकल करपाक, कळना पुलिसान मेडिकल करपाक वयला। आतां हांव कितें म्हणटा, आमी गोंयकार कोलिंकार हिंग धंदो करपाक आहाय, आमकां ट्युरिस्टां सेव करपाक ट्युरिस्टां हेल्प करपाक जाय म्हूण आमगे धंदो काळान सायडी उडयला। गव्हर्मेंटान हेका लायफ गार्डा डिस्ट्रिक्ट करोडान हारी केल्याय, तेंक मान धाडायपाक आमी चाहता। वहाँ नहाने का नहीं करके बोला है वो सर लाइफ गार्ड वाले। तब नहीं, मैं नहाने के लिए आया हूँ, टूर के लिए आया हूँ, नहा रहा हूँ, आपका क्या मुश्किल करके बोला है वो हमारा फ्रेंड। तब तो मारा। क्या बात करने के बाद मारा? कैसे मारा, किससे? वो तो एक लाइफ गार्ड और ये लेके और एक लाइफ गार्ड का ये रहता है डंडा। कितने थे? एक आदमी थे पहला, बाद में 8-7 लोग आए। और ज़्यादा अंदर था वो नहाने के लिए? नहीं, वो पूरा आगे था। आता घेऊया एक विसव।